पापया हाती विनोदी कोर आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुरेश पोचे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया हाती विनोदी कोर आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुरेश पोचे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया हाती विनोदी कोर आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुरेश पोचे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया हाती विनोदी कोर आता ने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. मुझे जेजू बुगोस आमकां निवरांकाय पुन्हा जो जाणले सगळ्यात मे स्वर्गात बोकरो गो जानता. दुसरो मिस्तेर कांदातल्या लग्नाक सौम्य जेजू ओचोऱ्या करून आपली ओळख दिली. आमच्या अपा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे रायस आमकां येव तुझी कोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचिटाय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया ती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. मुझे जेजू बुगोस आमकां निवरांकाय पुन्हा जो जाणले सगळ्यात मे स्वर्गात बोकरो गो जानता. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचे रास परगटले आनी आपल्या शिश्यांक शुभ वतान मानून मन बदलूंक शिकोवन दिली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां हाताने पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरेस पोचे थायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मुझे जेजू बुगोस आमकां निवारां कांय परा जेव जानले सदांत में सरकार बोकुरो गो जानता. चवथो मिसेर ताबोर दोंगरा तिगा शिशां मुखार जेजू पोरजोई जालो आनी ताचे आयकात म्हूण एक तालो आयकूंक आयलो. आमच्या अपा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोचे आसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोचे आसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोचे आसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोचे आसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया ती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोचे आसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम बापया ती विनोती कोर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बरलेले श्रेष्ठ पोचटायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पपियाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बरलेले श्रेष्ठ पोचटायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पपियाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बरलेले श्रेष्ठ पोचटायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पपियाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बरलेले श्रेष्ठ पोचटायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पपियाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बरलेले श्रेष्ठ पोचटायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पपियाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. मुझे जेजू बुगो सामका निवारण काय पुन्हा जो जानले सनत में सरकार बरोबर को जानता. पांचवो मिस्तेर जेजून आपल्या कुरी रक्ताचो पयस संस्कार करून आमचे मदें रावलो आनी तो आपलो उगडासा करूंक लायलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सरेस पोच येता आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम पापयां खातीर विनती कोर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन.
O मुझे जेजू बुगोस आमका निवारा काय पुन्हा जेव जाणले सल्यात मे सरगार बोकरो जानता नमान रणे काकुतीचे माये तुसकी आमचे जिवीत अमृताने बरवास आम्ही पुदेशे वेची बालका तुका उलो माता या दुखाच्या कोणात सुस्का रुदन करून माय तुका प्राता आमच्या दर शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाल्या तुला बापाल मरे ह्या पदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय बागून देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेजून बसल्या ते आमकां फाव जावच्याक पाप सभेचें तसा पासत आमच्या अबा सर्गीच्या नाव पळयचा चिरायज आमकां येवची कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे गुपें बरयलेले श्रेष्ठ चिटायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आनी सुदेव तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आमा पपी आदी विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन मिसाच्या बेटेक सुरवात येवंक सगळ्यो बिराव्यान गीत गावया आपयलाय म्हूण आमकां A4 पेज नंबर 2 Thank
Sia e povin misace betekonia Oru baruram chingorip kaza Astukadita kotkotitarga Oru baruram chingorip kaza Astukadita kotkotitarga Ami sola tu Dios podveita Iun pun moganai levela Pai kul kasa amchindoya Yudukai kogasono noska Pai kul kasa amchindoya Yudukai kogasono noska तुमकां सगल्यांक दिबरो दीस सांगता आयच्या नव्यानान तुमचे पासत विनंती करतना खेरीत भशेन जबाबदारी पाळटल्या फुलडे आनीक फोंडये हांच्या वाठारा पासत आमी देवा लागीं मागता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकूट तुमची सवय आसूं देव बरी सांज तुमकां मोगाच्या भावा भयणींनो आयच्या पवित्र त्रित्वेच्या 7व्या नोवेनान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो विशय परम संस्कार आमची भेट करूंक मागता परम संस्कार जावन आसा एक समुदायीक जेवणाचो समारंभ जेजून खूद घडलोलो आपल्याच मासा रोगताचे मोगाचे समर्पण ह्या जेवणा वरवीं आमीच ताचो रूपकार जावन आमचीच भेट देवा आनी पेल्या सोवे करूंक पावता जेजून आमकां फावो केल्लो हो परम संस्कार जावन आसा आमची आत्मीक ताकद आनी बळ शेवतोल्या जोण एकल्याक व्हडांतले व्हड देणे तर ह्या देण्याक व्हडे बोगतेन आनी फावो त्या रेस्पेतान आनी मानान शेवून आमकां मेलतोल्या बोलान आनी गोटायेन भरून जेजू भाशेन आमकांच मोडून आमची भेट देवा आनी पेल्या सोवे करूंक त्रियेक देवाची कृपा हे मिसा भेटेंतल्यान आमकां मागुया आनीक मोगाळ बाबा भयणांनो आमच्या बाबान सुरवातेक कांय चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें परम संस्कार आमच्या जिविताचो माज ताच्या सांगाताक आमी जिवंक ताका भेट करूंक आनी ते भेटींतल्यान आमी दुसऱ्यांक भेटूंक मोगान जिवंक हरशेताना जायते फावटी आमी चुकलीं देखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालती गायन देवा लागीं बोगसुनी मग परम संस्कार आमकां फावो करून आमचो मोगाल बाब आमचो कितलो मोग करता तें आमकां तावें जाता पूण हांवें ह्या ताच्या मोगाची बेपरवा करून ताच्या पुता जेजूचो उपकार जावन ताचे भाशेन म्हाकाच मोडून म्हजी भेट दुसऱ्याच्या गोरजांक करूंक भोव फाटीं सरलां सोम्या काकलुतकर परम संस्कार शेवून आमकां आत्मीक ताकद मेळटा
आमची भेट देवा आनी फेल्या सोवें करूंक पूण आमकां मेळटली कृपा आनी बोड विबाळना देवाक मागण्यान उलो करूंक आनी फेल्याक आदाराची जावंक ना क्रिस्ताक आकलूत कर क्रिस्ताक आकलूत कर परम संस्कार व्हडा मानान शेवूंक गरजेचें पूण आमी ती सादी वस्त कशी लेखल्या काळजांत आयलोल्या देवा लागीं ओगेपणान आनी भोगतेन उलोवंक फावो तो वेळ दिवंक ना म्हजी भेट देवाक सारकी जावंक ना सोम्याक आकलूत कर सोम्याक आकलूत कर सूर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बूक सूर आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थया देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे माणावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक संवस्थायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी देवान आब्राहमाची परिक्षा करून घेतली ताणें ताका उलो मारलो आब्राहम आब्राहम ताणें जाप दिली हो पळय हांव आसा देवान म्हळें इजाकाक तुज्या एकल्यास मोगाच्या पुताक घे आनी मोर्याच्या देसान वच थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो ते बराबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलेल्या जाग्यार पावले थंय आब्राहमान एक वेदी उबारली मागीर आब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार धांवन ताका उलो मारून म्हणलें आब्राहम आब्राहम ताणें जाप दिली हो पळय हांव आसा दुतान म्हणलें तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका ताका कसलेंच वायट करूं नाका तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा म्हजे खातीर तुज्या पुताक तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपून पाटी सोल्लो नाय तेन्ना दोळे उबारून आब्राहमान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे पावटी स्वर्गार तावन आब्राहमाक उलो मारलो म्हज्या नांवान हांव सोपोत घेता असो सर्वेस्परूच उलयता हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समरून तूं पाटी सोल्लो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजी संसोद हांव मळबाच्या नोखेत्रां पोरी आनी वेल्लेचे रेंवच्या कोण्या सारकी वाडयतलो तुजी संसोद आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली तूं म्हजे कुशीक खालतो रावलोय देखून तुजे संस्थीचें नांव घेवन पृथुमे वेले सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतली देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले म्हणुया जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले खोती दुखींत हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराच्या नदरे मुखार आमी चलतले हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा
तुजो चाकोर हांव तुजे चाकोरणेचो पूत सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गा बिंदे मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सगळे ताजे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगोन्यो पालतलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सोगल्यो बिराव्या उद्गार गावया. B8 पेज नंबर 24 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गावया. Gesù pace mondo tu, dacciamo ci coposo. Gesù caloca nus guardu, amca babashi pavoge. Solves fora, solves fora, solves fora, soizu. Solves fora, solves fora, solves fora, soizu. सुरविस्पूर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेव परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणी कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कुरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाळ बापा भयणू, आयचो विशय परम संस्कार आमची भेट करूंक मागता असो मनान धरून देवाची उतरां आमच्या काळजांत रिगून आमी ल्हानसो नियाळ करूंक येता. असोच एक यादनीक एका दिसाक भेटेक गेल्लो आनी भेटेक एक बापूय आपल्या जिविताची कथा ताका सांगतालो. फादर, हांव बोटीर काम करतालो. हांवें केन्नाच सोरो पिलो, सिगरेट घेतली, विधवास केलो, म्हज्या दुडवांचो फोलगां मारली म्हूण ना. म्हज्या फामिली पासत, कुटुंबा पासत हांवें सांबाळ्ळां, राखलां. लोन घेवंक ना, कितें हांवें सांबाळ्ळां ताचेर हांवें गेस्ट हावस उबारलें. एक धाकटोसो धंदो म्हजो, म्हजी फामिली पासत. आनी म्हज्या हातान कांय नासलें. म्हज्या धंद्याचेर हांव पातयो नासलो आनी बारीक मोटें इश्टांचें रीण फारीक करूंक जाय आसलें. अकस्मात कोवीड परिस्थिती भितर सरली आनी हांव सारको लाचार जालो. म्हज्या हातान कांय नासलें. भुरग्यांक तांचे फेवरेट चॉकलेट्स, एक्लेस चॉकलेट्स तांकां लायक जातात. केन्ना बाजारांत हांव घेवन गेलो तीच मागतालीं, त्यो दिवंक घडना जाल्यो. आयस्क्रीम तांणी मागली जाल्यार ती दिवंक जायना जाली. खूब कठीण परिस्थिती. भुरग्यांक घेवन मीस जायना फुडें 1-2 मिनटां प्रेयर रुमान भितर वचप, तांकां सांगप जेजूक आमी एक नमस्कार करुया आनी घरा या.
ही सुवय भितर सरली. असोच आपल्या धाकट्या पुताक घेवन बाजारान गेल्ले कुडीन वेचे आदीं मामीन सांगून धाडलें, बाबा आमची कठीण परिस्थिती आयल्या, डाडा लागीं कांयच मागो नाका. आनी गेलो धाकटो पूत. आनी बापूय 2 टोमाटां कशीं, 4 आनियन्स कांदे, 500 जित्यो मिरसांग्यो, 1 लिंबो अशें घेवन आपल्या पुता सांगाताक पोतयेन घेवन येताना पुतान डाडाक एकलेच चॉकलेट दाखयल्यो 3. ताचें मन ध्यान मन ना, पूण ताणें म्हळें, एरीक बाबाक आनी बाईक, एल्डनाक आनीक जोविताक एक दी हां, 3 आसात न्हय. ताका दिसलें शॉपकिपरान दिल्यात म्हणून. आनी गेलो घरा. धाकटो सुपुल्लो घरा वचून आपल्या भावाक आपले भयणीक चॉकलेट दिली. बापूय आसा आपल्याच मनान चिंता, कशें कितें काल चलतलें, खावंक जेवंक सारकें ना, आनीक हातांत पयसो ना, रीण फारीक करूंक जाय. कोण कोण सांगतालो खंय थिंगासर पळयोवंक वचूंक जाय, हिंगासर गाडयेपणां करूंक जाय, कित्याक तुजेंच बिजनस कित्याक चलना. कोवीड म्हणून आसतना हेरांचें सगल्यांचें चलता. ताणें म्हणलें ना, एका देवा भायर म्हाका दिवं ना. मागीर असो चिंतीत सांजे बाराक तो असोच भायल्यान गार्डनान भितर सरलो तेन्ना तांच्या घरा सामकाराक एक ओळ आसा. ताणें थंयसर 3 एकलेस चॉकलेट्स पळयल्यो. 3 एकलेस चॉकलेट्स हिंगा कश्यो पावल्यो? त्यो ओळान दिवं आनी त्यो काड आनी पळय जाल्यार त्या कागदान भितर चॉकलेट ना, फातर आसा. त्या चॉकलेटीच्या कागदान भितर चॉकलेट ना, फातर आसा. म्हणटकूच ह्या सुपुल्ल्याचें मन मामी सांगना फुडें, बाबा डाडा लागीं कांयच मागो नाका. ह्या सुपुल्ल्याचें मन ताच्याकीन वयलें. दाडाक पासून भोगूंक फावना, आपणें दिवंक ना पुताक उणेपण. म्हज्यान एक भुरग्याक एक चॉकलेट पासून घेवंक दिवंक जायना अशें पासून दाडाक भोगचें न्हय. म्हणून सुपुल्लो 3 चॉकलेटीच्या कागदान 3 फातर घेवन आनी एकूय भुरगें दाडाक सांगना. दाडा एरिकान दिल्या ती चॉकलेट न्ही फातर घालून दिल्या म्हणून एकलेंय भुरगें सांगना. मोगाळ बाबा भयणानू सादी खबर. तो आतां सांगता, देवान म्हाका सांडूंक ना. ही पावटी म्हजें बिजनस बरें गेलें, हांव रीण फारीक करूंक शकलो, आमी खुशाल आसा. आनी एक कठीण परिस्थितीन आयलोली जाचे वरवीं हांव जेजूक भेटूंक सोदतालो आनी भेट्टालो ती सोय आसा. मिस जाल्या उपरांत 1 ते 2 मिनटां आमी जेजूक नमस्कार करता आनी घरा वेता. जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबान भितर सरलां. मोगाळ बाबा भयणानू, हे परम संस्कार आमकां केन्नाच साणिना. देखून मिसाचे भेटीक व्हडल्यांतली व्हडली भेट म्हूण पाचारल्या, तातूंत जर तर हांव उडी मारीत हांव केन्नाच बुडोना. इतली धादुसकाय, इतलो नेट ह्या परम संस्कारान आसा. देखून ह्या जेजूक आमी भेटप आमच्या फायद्याचें, म्हज्याच न्हय म्हज्या आख्ख्या कुटुंबाच्या फायद्याचें. पूत म्हज्या बराबर बाजारान येता म्हूण म्हाका आडकोळ जायत वो आयस्क्रीम मागोत वो चॉकलेट मागोत म्हणून, पूण उरफाटेंच घडटा. तो येवन हांव धादूस जाता. परम संस्काराक भेट करूंक वचप म्हणल्यार म्हज्या मनान चिंतना येता ती म्हजो टायम पिड्यार जातलो. थंयसर आनी वचपाक वेळ कोणाक आसा? पूण थंयसर वचून उरफाटेंच घडटा आनी सुपूर्द घडटा. एका फातराची भेट जाता आनी तो फातर फातर उरोना. थंयसर मोगान इस्तिमोसान बदललेली जीण कुणान दिसून येता. देखून ह्या बापायक आपल्या भुरग्यां विशीं केदें व्हडलें इस्तीम आसा न्हय. एका फातराची भेट जाता. आयचे पयले वाचप जर तर आमच्या दोळे मुखार दवरलें, अब्राहम आपल्या पुताची भेट करता.
फाटी फुडें चिती नासतना एका चॉकलेटीच्या कागदान आपल्या पुताकूच घालता. जो कोण त्या व्हळान देंवता ताणें चॉकलेट सोडली जाल्यार थंयसर अब्रामाचो पूत मेळचो, ह्या पुताक कोणेंय खावचो. देवाची कशी पूत देवाक ओपून दिवचो, बापाची कशी चॉकलेटीच्या कागदान फातोर घालून आयज त्याच बापाची कशी ह्या कागदान आपल्या पुताक ओपून दिवं. देखून ताका एके वेदीचेर उबारलेलो आसा. अब्राम फाटी सरलो ना, आपल्या पुताक एके वेदीर ताचो नाश करूंक, ताचें बलिदान भेट भेटून दिवंक तें सांगूंक खूब आडकोळीचें आनी समजूंक ताचे कीन मुश्किलचें. नव्या करारान व्हडली भेट जाता ती जेजूची, व्हडली भेट जाता ती जेजूची. जे जेजूक एका कुर्सार उबारलेलो आसा, जाच्या लागीं सगळें बळ आसलें. चॉकलेटीच्या कागदान चॉकलेट घालूंक तांक आसली. तो आपूण एका कुर्सार मरता. ताजी भेट बापाक खंयसरी आमचें जिवीत देवाक ओपलेलें जावंक क्रिस्त आमकां पाठयता. जे मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत तेच भेटे विशीं फॉलोमींग फॉर वीच यू हॅव टू डिनाय युअर सेल्फ. म्हणजे तुजी भेट म्हाका कर. तुका आस आसत, तुका रूच आसत, तुजे वडी आसत, तुजे संवय आसत, तुजी सपनां आसत, सिंपली डिनाय युअर सेल्फ. तुजे चॉकलेटीच्या कागदान फातोर घालूंक फाटी सरो नाका. तुका रूच येता, डाडा लागीं चॉकलेट मागूंक दिसता, आयस्क्रीम मागूंक दिसता, ताका सगल्याक फाटी करूंक आनी ते पयसावंक फाटी सरो नाका. क्रिस्त म्हणटा डिनाय युअर सेल्फ. तुज्या सपनांक, तुज्या चिंतनांक एन फॉलो मी. तुज्या जिविताचें दान कर आनी हें दान करूंक तुजो क्रूस घेवन ये, तुजे कश्ट घेवन ये, तुजी पोटाची भूक घेवन ये, तुजें रोडणें घेवन ये. म्हज्या पुताचो आतां हांव नाश करता म्हूण दूख घेवन ये. तुजे सगळे कश्ट घेवन म्हजो पाटलाव कर. कित्याक जो मनीस आपलें जिवीत सांबाळटा तो ओगडायतलो. ओगडायता जेजूच्या नांवा पासत तो सांबाळटलो. ह्या भुरग्याचेर बापायन फातोर मारूंक ना, तापट दिवंक ना, ताका दिमी घालूंक ना, कागदान कित्याक फातोर घातलो काय म्हूण. जो कोण आपणाक गुणे करता थंयसर इस्तिमोसांव वाडटा, बरेपण वाडटा. देखून खंय तरी आपणाकूच मोडूंक, आपणाचोच चुरो करूंक ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन आमी जाणा जावंक जाय. म्हणजे जिबेक जाय ती आस रूच आसत. म्हाकाच मोडटलो. आनी जेन्ना हांव म्हाका मोडटा तेन्ना म्हजी भयण जोविता, म्हजो भाव एरीक आपणाक मोडूंक फाटी सरची ना. आनी ताणीय मोडलो जाल्यार ताणी ती दाडाक सांगपाची आमकां फटयल्यात म्हणून. आपणाची भेट केल्ली आसा. देर इज नथींग यू कॅन गीव टू रिकवर युअर लायफ. ह्या संवसारान कांयच ना तुजें जिवीत परतें घेवपा सारकें. जाचे लागीं जिवीत परतें घेवंक जाता ताजे उठणीन भेट करप फायद्याची. आनी तो व्हरता जेजू क्रिस्त. हे सोमयाची आमी उडी मारून धांवून वचूंक जाय. आयचे दिसाचें शुभ वर्तमान मार्कूचें आमी घेतलें जाल्यार आमी पळयता एकलो कुड्डो, ब्लायंड बॅगर, ही इज होपलेस. मनशा लागीं कांय ना तेन्ना मनीस होपलेस जाता. होपूच आसना, कांय ना. जेवंक ना, खावंक ना, न्हिदूंक सुवात ना, रिणान मोडटा, कांयच ना. हात पांय सोडून. पूण हे होपलेसनस म्हज्या लागीं सगळें आसा. गेस्ट हावस आसा, बिजनस चलता, जेवंक खावंक आसा, हांव कोणाच्या रिणान ना, तेन्ना हांवें भोगूंक फावो.
देवा मुखार हांवें तें भोगूंक फावो. आय एम होपलेस. देवा मुखार आय एम होपलेस. इतलें आसून ते गतीन हांव देवांत उडी मारूंक देवाक भेट करूंक फाटीं सरचो ना. फुल्ली कन्विन्स्ड ऑफ हीज टोटल इनएबिलिटी टू बिकम गॉड्स चाइल्ड एक्सेप्ट टू द पावर ऑफ जीसस. ओ बापूय जायतीं जाणां ताका आपयतात कुड्ड्या देवाक भेटूंक, हांगा थंयसर पळयूंक वचूंक, ब्लॅक मॅजीक करूंक. जायतीं जाणां आपयतात. बट ही इज कन्विन्स्ड म्हज्या देवा भायर म्हाका देव ना. आनी कोणाच्यान देवाची भुरगीं जावंक जायना जेजूक भेटोनासतना, ताका मान बागयनासतना, ताका नमस्कार करिनासतना, तो आपलो समी आपलो देव म्हूण ताचे उठणेन आपलें जिवीत घालिनासतना कोणाच्यान देवाचो भुरगो जावंक जायना हें ताचें कन्विक्शन. आनी त्या बेगराची इज क्रायींग फ्रॉम हीज हार्ट. तो रडटा आपल्या काळजाची खोलाय आयकता. म्हज्या भुरग्यां पासत म्हज्या लागीं एक एकलेंच चॉकलेट घेवंक घडोना, ताका दूख जाता. अब्राहम रडटा म्हज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक म्हज्यान सांबाळूंक जायना. आनी काशा बाप रडटा ह्या पोरजेची सुटका करूंक म्हज्या पुताक मारल्या शिवाय तें घडोना. ती बेटींत दूख लिपलोलें आसा. देखून परम संस्काराक आमी भेट करून जियेतना आनीक जेजू मुणयान आमचें जिवीत ओंपतना चिंत चिंतन आमच्या दोळे मुखार घालुया. पयली सुवातेर आमच्या जिविताची भेट, आमच्या कुटुंबाची भेट देवाक जावंक जाय, मिसांत जावंक जाय, प्रेयर रुमान जावंक जाय. आमच्या कुटुंबाची भेट. कित्याक आमी चिंतालीं हांव मरतलो, हांव स्वर्ग पळयतलो. आतां चिंतप बदललेलें आसा. आमी मरतले हांव, आमी स्वर्ग पळयतले हांव. अ कम्युनिटी स्पिरीट इज बीन गिवन. आमी स्वर्गार वता, देव आमकां स्वर्गार व्हरता. कम्युनिटी स्पिरीट. देखून एक कुटुंब कसो जेजू पांया तळाक 1 मिनट 2 मिनट घालूंक आमी फाटीं सरूंक फावना. एक कुटुंब कसो. ओ दादलो म्हणटा ते भशेन देवान म्हाका बेसांवांनी बोल्ला. अब्राहमाक देवान बेसांवांनी बोल्लो. आमच्या जिविताची, आमच्या कुटुंबाची भेट परम संस्कारान घडोवंक फावो. दुसरे सुवातेर हांवें दुसऱ्याक भेट करूंक जाय. हें सगलें एका याज्ञिकाक कित्याक कळ्ळें. आनी देवाच्या उतराचेर प्रचार करतना याज्ञीक ही खबर कित्याक वापरता. ताची भेट जाल्या. आमकां एकामेकाचें दूख केन्ना कळटलें जेन्ना आमी लोकांच्या भेटेक वेतले हांव, तांकां कान दितले हांव, तांकां आयकतले हांव. ती बरी जानोत न्हेसून भोंवतात खरी. पळयतल्यांक दिसता आवय तांच्या लागीं जायतीं आसा म्हूण. भेट केल्या उपरांत कळटा ताच्या लागीं आपल्या भुरग्यांक शिव झाडूंक घडोना. रूप कोणूय कोणें दिल्लो घातला. ताच्या लागीं आपल्या भुरग्यांची एक फी फारीक करूंक जायना. तो उमकळटा. ताच्या घरांत 2च कांदे, 3च टोमाटां, 5च जित्यो मिरसांग्यो पावतात आनी 1च लिमो. बेटी वयल्यान कळटा देव तुका आपयता भेट करूंक, दुसऱ्यांच्या कश्टांत दुखांत वांटो घेवंक आनी तांकां आदाराचो जावंक. आनी निमाणे सुवातेर let us be convinced our hopelessness before God. देवा विरीत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. देखून जेजून आमचें जिवीत ओपून दिवंक, आमच्या भेटेचो तोच मात जावंक आमची ओपणी ह्या परम संस्कारांत करून घेवंक. उबी रावया. एकामेकाक भेटप, एकामेकाचें दूख समजप, एकामेकाक कान दिवप म्हज्या आनी समेस्तांच्या फायद्याचें. देखून परम संस्कारा जेजू वरवीं आमी दुसऱ्यांक भेट करूंक जेजूक देवाक मेळ्ळोली जावंक कांय आमची खालती मागणी बापाच्या हातांत बरें.
आमचे पवित्र सोबेचे फुडारी जेजूचे मिसांव फुडें वतना तांकां जायत्या आडकोलींनी वावुचें पडटा. आपले पोरचेक ते जेजू भाशेन आपल्याकूच मोडून आपलेच बेटे वरवीं आमचे मार्गदर्शन जावंक बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची जायत्या आमच्या देशांनी क्रिस्ती धर्मा खातीर दुमाळो भोगतात. सरकारी वडिलांनी दुमाळो सोंसतेले पोरचेक ह्या वायटांतली निवारूंक तांकां राखूंक सांबाळूंक वावरूंक आपलो धर्म पाळूंक कसलीच आडकोळ कोरिना जावंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची परम संस्कार जिव देव आमचे मोदे दोर इगोजेन तो आजीर आसा. आमचे यादनीक मिसा आदी आनी मिसा उपरांत मान नमस्कार आनी मागण्यांत भेटतात जाल्यार आमचे कालीज कित्याक शेळमोळे? आमी आमच्या जिवा देवाक असल्याच मोनान मान नमस्कार आनी मागण्यांत भेटूंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची परम संस्काराची ओळख आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्याच्या काळजान थीर वाडोवंक जेजूचे उपकार ती जावंक आपली भेट गोरजेक सांपडलेल्यांक करूंक सदांच आयती आसूंक अशीं जेजूची पाटलावदारां ती जावंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची आमच्या फुलदे विभागान रस्तो रुंदायेचें काम चलता. जायत्यांची प्रॉपर्टी कमी जाता. तांकां फावो तो आदार मेळोवंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या पुण्याची मागणिया आमची भोव दयाळ बापा आमचे भयणी वरवीं कांय आमची मागणी आमी तुज्या हातान घातल्यान मागलोली आमकां सगळे फावो कर आनी तुज्या पांयाशी आमी पडून रावूंक तुका भेटलोली जावंक गरीब ल्हानांचें दूख समजूंक आमकां तुजे कृपेन भोव हे मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनी वेळार आमी गीत गावया. बेटोयता ही आमची दाना C11 पेज नंबर 32. Sonia,
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपुतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भुविसुबेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोनवळे बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो धाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताजे वरवीं ही आमची भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परा दायवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसया. गोंयाचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपुतवेदार सासणाचे देवा सुरकाळी सुरताय तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो फायद्याचो मोगान ताचें मरण आमी समरुमतां जिव्या बाबातान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टां तीर बरवशान ताचें मोहिमेवून देण्याक अंतरेकतां देखून आतां देवदूतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका देन वसून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसोनी मेलच्याक तुमचे पसत समेस्त मनशा पसत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaco gul por gotuja Tuja costa ani Nuci von bonam furvi Duvenam cansodoi bisomia Samsaraja Survonara Amchi बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. जिविताचो उंडो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनीक रोगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गुंगडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवा माई सांगाती बागेवन दवरून दोता सुरखाणी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सुरपुदवेदार बापा सुरवुंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूच्या पांयां तळाक सगळ्या प्रश्नांक जबाब आसा आनी हो देव आमकां केन्नाच साणिना. देखून आमी सदांच ताका भेटलेलीं आसूंक ताच्या पुतान शिकयल्लें मागणें बापाच्या हातांत बरी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखां आमच्या सुरवुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटूय आनी सुर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरुमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. परम संस्कार ताका भेटून दुसऱ्यांक भेटूंक तूं आमकां आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजूक आमच्या काजांनी शेवंक वेताना आमी गीत गावया. जेजू तुजो उगडास बरो D19 पेज नंबर 57. Jezu tuzo uгlas boro Palcan moru son toska
samso Ruproponyo tukabongso Damcha Gaza Damcha Gaza Damcha Gaza Damcha Jesuce sormanani Cine mogun bogusvani Tanagayon ombrudodi Taedanan bobonadi Kazandamcha Kazandamcha प्रार्थना काकलूच सर बापा सुडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशें केल्या जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयता तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखाक दुयेन आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें मातशें बसूया आयज आमच्या सांगाताक फादर झेवियर स्तिपेरो आसा फाल्यां आसतलो आयची मंडावळ केल्या फुलदें फुंडये ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी आमी तांकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा बरे भशेन तेर सनेर मंडावळ आनी बरी सफाई केल्ली देखून आयज आनी फाल्यां कॅन्टीन चलयतनी आमची सेंट विन्संट डे पॉल संस्था आयज तांणी चिकन शाकोती केल्या सगल्यांक पावता तशी केल्या आनी तांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोर पुदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात परम संस्काराक गोट वेंग मारून जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार शेवटाक आमी गीत गावया पवित्र इंदादी Q10 पेज नंबर 170 Oh
rosna ono tuga sasnacha sasna ragamka kirko tuja rosna ono tuga sasnacha sasna. Check 1, 2.